प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 5वी चीट 17 ते 26 पर्यंत. आनी आतां आमी देवाचें उतर पयलें आयकुया आनी ताजे उपरांत आमी नियाळ करुया. आनी एक दीस अशें जालें, तो शिकवण दितालो आनी गलिलेयाच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिसेव आनी दोन शास्त्री येवन थंय बसलेले आनी लोकांक बरो करून सर्वेस्पराची शक्ती ताच्या सभेन आसली. ओचितूच आग जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणा सयत घेवन कांय दादले आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडून मेळनासलें देखून ते पाखसाचेर चडले आनी नोडे काडून अंथरुणा सयत तांणी ताका मदेकोत जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी दोन शास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनान म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे, तो सांगता ते सारकीच देव निंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात. तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतिपाक गेलो. असली चिंतना तुमच्या मनान कित्याक पळयतात तुमी? ह्या दोनांतले खंयचे म्हणून कृतीक सोंपें? तुजी पातकां तुका भोगसली अशें म्हणून, हो उठ आनी चल अशें म्हणून. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणा जावचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें हातून उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळे उजेर उठून आपूण आसलोलो तें अंथरूण उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम फटाकलीं आनी देवाक वखाणटालीं आनी भिरांतेन भरून म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. प्रितीच्या बाबणीनो, आमी आयज ह्या शिवर्तमानान आयकता की ह्या आरकाराक जेजू बरो करता. आनी बरो करच्या पयलीं कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या आरकाराक म्हणटा, तुजीं पातकां भोगसल्यान, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. आनी त्या वेळार जेन्ना ताची पातकां भोगसलीं तेन्ना कितें जाता? ह्या आरकाराचे ज्या कुडींतलो जो त्रास जातालो ताका, त्या कुडींतलो ताका भिकोणी मेवता. आनी भाव भयणीनो, थंयसर फारिसेव आसतात, थंयसर दोन शास्त्री आसतात. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा तुजीं पातकां तुका भोगसलीं, तेन्ना हो लोक जो आसा थंयसर, लोक न्हय पूण हे फारिसेव जे देवाचें उतर समजताले, तांकां ती शिकवण आसपाक याल्ली, ते जेजू कडेन म्हणटात, हो कोण रे, हो कोण रे, तो सांगता तें सारकीच देव निदा. देवाक एकल्याकूच पातकां भोगसूंक जाता, देवाकूच पातकां भोगसूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, ते जेजूक थंयसर ओकोंक विसरले. जेजू जावन आसलो देव थंयसर, पूण तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. आनी देखून तांकां हो देव तांच्या फुडें जो आसलो तो तांकां सजमोंक ना. जेजूक वळखोंक ते पावोंक ना. आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा तांकां? कितें सोंपें म्हणटा? तुजीं पातकां भोगसलीं, हो ह्या मनशाक उठ आनी बरो जावन वच घरा तुज्या. कितें सोंपें? भाव भयणीनो, आमी बिश्टेंच म्हणलें तुजीं पातकां भोगसलीं जाता. बिश्टेंच आमी आमच्या तोंडान म्हणलें तुजीं पातकां भोगसलीं जाता. आमकां जाय देवाची पदवी. आनी जेजू आमकां सांगता जुवांची 14वी चिटीन 12वी वडीन म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजेर बावर दवरता, ही पदवी हांव तुमकां दितां. तुमी बऱ्यांक बरें करतले. जें हांवें ह्या संवसारान केलां
तें तुमी घडोवंक पावतले. पूण गरज आमकां जेजूचेर बावर दवरपाक. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना जेजूची पदवी आमकां मेवता आनी जेजूच्या पदवेन आमच्यान दुसऱ्यांक बरें करूंक जाता, देंवचार काडूंक जाता, दुसऱ्याचेर हात धरून तांकां पेकोणी दिवंक जाता. आनी विचित्र वस्तू ज्यो मिलाग्री जेजून केल्यो ह्या संवसारांत त्यो आमकां करूंक जाता. बिश्टें म्हणल्यार तुजी पातकां भोगसली म्हणून जायना तें. पदवी जाय आमकां. ती पदवी केन्ना मेवता? जेन्ना आमी बावर दवरतकूच. आयज जेन्ना ह्या शेवटच्या मनाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ही पदवी जेजून आमकां सगल्यांक दिल्या. आयकात बरे भाशेन, बारीक आयकात. ही पदवी जो लोक जेजूचेर बावर दवरता तांकां ही पदवी दिल्या. आनी जेन्ना हे पदवेन आमी मागणें कोत्ता कोणाचेर हात धरून आमी देंवचार काडून पावूंक वता आनी तेन्ना खरेंच आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. कित्याक ही पदवी आमकां फावो जाता जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली. जेन्ना आमी बावर दवरता जेजूचेर आमची पातकां आमकां सगळें भोगसणें मेवता. आनी परतून तुमी म्हणटल्यार जेन्ना आमकां सगळें पातकां आमचें भोगसणें केलां आमी पातक कोत्तकूच कितें करूंक जाय आमी? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. पूण आमचें मन पातकान कुसता. कित्याक आमी कितलीं पातकां कोत्ता जेन्ना जेजू आमचे भितर आसा. आमच्या मनान पातकां कोत्ता. देखून आमकां वचोंक जाय आनी आमी कुमसार करूंक जाय. जेन्ना हीं पातकां आमच्या मनान आसा ती आमी पयस कोत्ता. आमचें मन बदलता देवाच्या उतराचेर. तेन्ना की आमकां सगळें देवाचें आमच्या ह्या जिवितान आमकां फावो जाता. आनी देखून आमकां ही पदवी, जी पदवी जेजूची दिल्या आमकां बावर ताजेर दवरून, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें ह्या संवसारांत फावो जाता. आयज परतून आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून, देव आमचो बापूय म्हणून आमी सगळें देवाचें आमच्या जिवितान फावो करूंक ही आमचें मागणें आमी करुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फामिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.